आतां हें वयल्या वयर आसा तें कशें आमी सावरतले, कशें आमी तें वाडयतले. खूब जाणां तुमी म्हाका म्हणटल्यात, हांव त्योर्स करता तेन्ना म्हाका वाज येता. 10 पाटी नोमान बरी म्हणूंक जाय, 50 पाटी नोमान बरी म्हणटा, हातूंतल्यान कळोन येता की तुमी खरेपणी मागणें करिना म्हणून. मागणें करता जाल्यार 10 पाटी म्हणजे इतली खोलाय आमचे मदें येवंक जाय, तें ओडताबरीत करूंक जाय. हे मागणें तर तुमी करशात, हांव गॅरंटी दितां आमचें जिवीत सगळ्यांचें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन जातलें. हातून आमी आमची पाळां देवा सवें घालता. सायबीण माय आमकां वत्ता आनी ती आमकां राखता आनी सांबाळटा. हें तर तुमच्या मनांत जाय. जी कोण हे भाशेन मागणें करता तांकां कसलीच भिरांत ना, कसलीय आव्हानां येवं ती भियेनात. बाकीची ह्या देवाशी त्या देवाशी हांगसर थिंचोर मागीर धांवंक लागतात. हातून कळटा कसली मनशां पळय ती तुमी वयल्या वयली. हातून आनी एक कितें कळटा आमकां, दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, जेजून आमचें जिवीत आपणायलेलें आसा आनी आमचे पासत तो पातकां काडूंक मेलोलो आसा. पातकां काडलीं ताणें, पुनर्जीवन जालो आनी तो आतां आमचे भितर जियेता. आमी पातकां विण जियेता. ही समजणी आमकां पावलून आपल्या चिटींनी सांगलां. तें आमी समजल्यां की समजोंक ना तें वयल्या वयरूच आमी आयकता. खरेपणी तर आयकत जाल्यार आनी खरेपणी आमी बावतिजम कितें तर समजत जाल्यार आमी फुडलें जिवीत आतांच जिवंक लागल्या. तुमी म्हणटले पूण आमी पातकान आसा. पातक घुंवता आमचे भोंवतणी, चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी ती येता, पूण ताका आमी पाळो दिवंक फावना. तें आयलें की ना चिंतना पयलीं स्टार्ट जातात. ती रोखडीच चिंतना आमची देवा सवें धरूंक जाय. चिंतना आयली की ना बरी पोजडी वायट रोखडीच देवा सवें धरूंक जाय. आमची पाळां ही आहा तिचोर देवा सवें धरलीं की ना मागीर तो आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं कितें चलता तें दाखयतलो. भितरलें जिवीत आमचें उगडापें जावंक जाय. मागण्याची मनशां वयल्या वयर न्हय, मागण्यांची मनशां आमी खोलायन आमचें जिवीत जेजू सवें जियेता. हाका लागून आमी जियेता तेन्ना आमची पातकांतली सुटका मेळ्ळ्या भाशेन जियेनात. आतां आमकां आव्हानां येतलींच, कित्याक पातक सगल्याक आसा, भायल्यान आसा आनी भितरल्यान आसा. पूण जेजूय आमचे सवें आसा न्हय, मागीर ताका आमी चिटकोन रावया.